येवकार हांव समृता खणगांवकर. सुरवेक वेळाचे हेडलायन्स. नवो वाद सुरू जाता जाता मेळे पूर्णविराम. नॅशनल गेमींग लागून शिक्षण खात्यान हालयली दिवाळेची सुटी, पूण वादाचो वास लागतकच आसा तशी दवरली. 25 ऑक्टोबर ते 18 नोव्हेंबर. मुळगाव दिवचल परत बिबट्याचे दर्शन. रान अधिकाऱ्यांनी लायला सापळो, पूण लोकां मदीं पातळा भय. फुडल्या दिसांनी अणभवपाक येता मेस्तुराद हवामान. 5, 6 आनी 7 तारखेक गोंयच्या विविध वाठारांनी कमी चड प्रमाणात शिवरतलो पावस. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. मडगांव मार्केटाचे जायते प्रश्न कुपत पडल्यात. मडगांव नगरपालिकेत होलसेल फिश ट्रेडर्सा वांगडा खाशेली बसका जाली. एसडीपीडीएच्या मार्केटाचे नितळसाणेचो प्रस्न, किरकोळ नुस्तें विकप, रस्त्याच्या दोनूय वाटांनी उबे केल्ले नुस्त्याचे ट्रक अशा विशयांचेर आरती परती चर्चा जाली. पळयात. न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाण मडगांव नगरपालिकेची खासा बसका जाली. बसके उपरांत फातोड्डेच्या एसजीपीडीए होलसेल फिश मार्केटाची तांणी पळोवणी केली. एसजीपीडीएचे अधिकारी, मडगांव नगरपालिका, येरादारी पुलीस, पीआय आनी होलसेल फिश ट्रेडर्सांच्या वांगड्या बरोबर मडगांव नगरपालिकेत बसका जाली. कोयराचो गरम प्रश्न नगरपालिका सुटावो करतली अशें उतर नगरपालिकेच्या मुखेल अधिकाऱ्यान दिला. पळयात. अनहायजेनीक आनी अनक्लिनलीनेस जो इश्यू आशिल्लो एसजीपीडीएच्या होलसेल मार्केटात आनी ताच्या भायर जे बसून नुस्तेकार जे वेंडर्स आसा ते रिटेल नुस्तें विकता. ताच्या भायर दोनी रस्त्याच्या दोनी सायडीक जे गाडयो उबे आसता जे सकाळी होलसेल फिश मार्केटान नुस्तें घेवन येता ते मागीर थंय दोनी रस्त्याच्या दोनी सायडीक गाडयो उबे करून दवरता. आनी उरलेले जे मार्केट जे कन्स्ट्रक्शन चालू आसा तांचे सगळे इश्यू आयच्या सकाळी मिटिंगेन डिस्कस जाले. आनी जे होलसेल फिश मार्केट असोसिएशन आसा तांचे रिप्रेझेंटेटिव्ह आशिल्ले तांच्यांनी थोडी सजेशन दिली. ती सजेशन्स आमी रिकॉर्ड केली. म्हणजे ते म्हणटात तांचे जे होलसेल बिझनेस आसा ते 4 ते 9 पर्यंत बंद जाता आनी ताच्या मागीर जे लोकल फिशरमॅन्स आसा ते होलसेल घेवन येता तांकां थंय एकोमोडेट केल्यार तांकां कांय इश्यू ना. दुसरे ज्यो गाडयो भायर उब्यो करता तांकांय भितर पार्क करून दिवपाचे, तांचे कडल्यान आफ्टर तांचो बिझनस आज कितें नॉमिनल फीज चार्ज करपाच्यो. हे सगळे इश्यूज आज डिस्कस जाले आनी ताच्या मागीर आमी सगळे स्टेक होल्डर्सांक घेवन एक इन्स्पेक्शन केलें होलसेल फिश मार्केटाचें. थंय आमी कितें जे थर्माकोल बी लिटर जाताले ताजेर इश्यूचेर डिस्कस केलें. तांकां सांगलां की आमी वी हॅव ऑलवेज कलेक्टेड दी गार्बेज फ्रॉम रिटेल फिश मार्केट. आतां ते गार्बेज हाडून कशे उडयताले ते तांकां आमी सांगलां की बाबा वी हॅव टू बिल्ड वन एनक्लोजर, तातूंत तुमी ती दवरपाचे आनी आमचे मनीस येतले आनी वी आर गोइंग टू क्लियर इट ऑन डेली बेसीस. होलसेल फिश मार्केटाचे जे पळय कोण धंदे करता 10% आसा, 90% ते इलिगल चल्ला आनी कोर्ट धरता होलसेल फिश मार्केट असोसिएशनाक आनी सगळे जाल्ला इलिगल. ते थोड्या प्रकारचे आसा पळय नुस्तें खाली जायना, अर्धे नुस्तें व्हरता ते दुसरे दीस तो विकता. ते कितें जाता 9 पळय पीडीए गेट बंद करता, तो म्हणटा गाडी काड, गाडी ताचे कडेन दुसरी भायली गाडी आतां केरळाचे कडेन तो खंय दवरतलो, तेगे कांय घर ना, तेगे प्रॉपर्टी ना हांगा, तो रस्त्यार दवरतलो. पुलीस म्हणटा तेका चालवन दितले. तेका आमी सजेशन दिला पीडीएक 9 नंतर बिझनस बंद, मार्केटा भितर बिझनस बंद, तुमी ते गाडी भितर दवरा, तांकां नॉमिनल 100-200 रुपया तुमी चार्ज करा गाडी दवरता तेका. ते एक रेव्हेन्यू तरी येतलो आनी पयशे येतले एका पीडीएक. आनी सकाळी 4 नेक्स्ट डे 4 जेन्ना बिझनस स्टार्ट जाता पळय 4 मार्केट स्टार्ट जाता तुमी तांकां परते परवा आवर तांकां चार्ज करा. गोवा 365 खातीर संदीप तोयेकार, मनीषा जाधव आनी संगीता ओली. रानवटी जनावरां आलाशिरो नाशिल्ल्यान मनशाचे वस्तेत येवपाक लागल्यात. दिवचल मुळगांवां एका म्हयन्या आदी बिबटो धरिल्लो. आता परत एक फावट रातच्या वेळार लोकवस्तेत बिबटो दिश्टी पडला. लोकांनी ताका रस्तो हुबताना पळयलो. लोक थर्र भियेल्यात. रान खात्यान ताका आडवपाक पांजरो दवरला. पळयात महेश गोवेकाराचो रिपोर्ट. मुळगांव गांवांत परत एकदा बिबट्याचो वावर सुरू जाला. फाटल्या 2 महिन्या पयलींच हांगा एक बिबट्याक धरलेलो जो घरा फाटल्यान कुत्र्याक ताणें व्हेल्लो. ताका पिंजरो लावन तेंच्यांनी धरलेलो. आतां सोमारा कांय तरणाट्यांक हांगा परत एकदा बिबटो दिसलो जो रस्तो आसा मुळगांव गांवांत वचपी त्याच रस्त्याचेर.
त्या उपरांत पंचायतीन हालचाली करून फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक सांगून हांगा परत एकदा पिंजरो लायिल्लो आसा. हेच्या वरून कळटा की बिबट्याचो वावर जो आसा तो गांवांत परत एकदा जाल्लो आसा आनी लोकां मदीं आतां सध्या भंय पातळ्ळो आसा आनी कितें इन्सिडंट घडपाक जायना त्या खातीर तेंच्यांनी पिंजरो लायला आनी लोक सध्या सादूर जाल्या. पूण हो पिंजरो लायला काल सोमारा मंगळारा राती लायला पिंजरो आनी हो बिबटो आतां केन्ना पडटलो हेची वाट सगळे गांवचे लोक पळयतात. पण सोमारा दीस परत एकदा हांगा आमच्या गांवच्या भुरग्यांक वाघ दिसलो. जवळ जवळ 11:15 जाल्ली आनी म्हाजें घर जवळूच असल्या कारणान गाडी कित्याक रावल्या म्हणून हांव भायर येवन पळयताले त्याच वेळार तांकां वाघ दिसलेलो दिसता. 2 गाडयो एकामेका फाटोळ घालून हॉर्न मारताले. हांव समजलो म्हाका हॉर्न मारता म्हणून भायर रावलो जाल्यार पळयता ती म्हणपाले वाघ दिसलो आपल्याक. एकूच रस्त्यार उडी मारली आनी जे समोर आमचें घर दिसता त्या घरांतल्यान डायरेक्ट फुडें पावलो म्हणटा. आतां परत एकदा आमच्या गांवांत हो भंय निर्माण जाल्लो आसा आनी तेच्या उपरांत दुसरे दीस म्हाका कळ्ळें तेच राती कळ्ळें दुसरे 8:30 सुमार हांव पंचायतीचो क्लार्क आसा विशाल घाट ताका कॉल केलो आनी सांगलें की पंचायतीक लेटर कर म्हणून. आनी इमिजिएटली सरपंचान ते हे रिक्वेस्ट मान्य करून ताबडतोब लेटर एक 10:30-11 म्हणजे तेंची सांखळे फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक पावयले काल सकाळी आनी ताबडतोब ती पंचायतीन एक्शन घेतली. तशीच फॉरेस्ट डिपार्टमेंटानूय एक्शन घेवन तेंच्यानी आपलें काम केल्लें पंचायतीन आपलें काम केल्लें आसा. फुडलें काम सगळें आसा तें वाघाचें आसा भितरून रावप आनी तो जेन्ना मेळटलो तेन्ना गांवच्या लोकांचो भंय एक पयस जातलो. कित्याक 1.5 म्हयनो पयलींच मुळगांवान असोच एक वाघाचो वावर आसलो आनी तो ते CC कॅमेरा तेज्या घरान आसल्या कारणान ते डे टू डे तांकां न्यूज मेळटालो वाघ येयलो येवंक ना. पूण हांगा तशें कितें प्रोविजन नासल्या कारणान आतां काल लायल्या उपरांत वाघ येयलो ना येयलो तें कोणाक खबर ना. पूण जेन्ना भितर पडटलो आनी मेळटलो तेन्ना लोकांक कळटलें. फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाकूय तेंचें जें कितें तेंच्यांनी हांगा काम केलां तेजें तांकां फळ मेळटलें. ताका लागून परत एकदां गांवांत आमच्या भंय निर्माण जाल्लो आसा. आतांच खंय तरी लोक सध्या सुशेगाद आसले. चवथ सुद्दां वेवस्थीत जाल्ली म्हणजे वाघ मेळ्ळो म्हणून लोकांनी एक स्वास सोडलेलो. आतां परत तांकां लोकां मदीं भंय निर्माण जाल्लो. आमच्या घरांनी भुरगीं आसा आनी ह्यो आमचो रोड दिसता सायडीक ते येता वयता भुरग्यांचो स्कुलाक वचपाची वाट ती केन्ना केन्ना ल्हान ल्हान भुरगीं एकटीच ह्या रोडान वयता. ताका लागून गांवांत आनी पेरंट्सा भितर भंय निर्माण जाल्लो आसा. ताका लागून हे जे कितें तेंच्यांनी केलां पिंजरो हाडून लायला जेन्ना थंय वाघ मेळटलो तेन्ना लोक परत एकदां स्वास सोडटले. गोवा 365 खातीर महेश गोयेकार, समृता कणगांवकार आनी निखिल जल्मी. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवाउपरांत येवकार पळय फुडल्यो खबरो. नवो वाद सुरू जाता जाता पूर्णविराम मेळ्ळा. नॅशनल गेमींक लागून आदी सरकारान दिवाळीची सुटी हालयल्ली पूण वाद जाता तसो पळोवन ती आसा तशी दवरल्या. 25 ऑक्टोबर ते 18 नोव्हेंबर. पळयात पुराय बातमी. गोंयांत 25 ऑक्टोबराच्यान नॅशनल गेमी सुरू जातात. ते फाटभुंयेर शिक्षण खात्यान दिवाळे कडल्या शाळांच्या सुटयांनी बदल केल्लो. 18 नोव्हेंबराच्यान ते सुरू जावपाच्यो आसल्यो पूण तुळशीच्या लग्नाच्या मुहूर्ताचो घोळ जाल्ल्यान बोवाळ जालो. आतां परत ती 25 ऑक्टोबर ते 18 नोव्हेंबर अशी केल्या. हो घोळ कोणें घातलो कसो घातलो खबर ना पूण नवे तारखो जाहीर केले उपरांत गोवा फॉरवर्डान दिल्ली प्रतिक्रिया आयकपा सारकी. मायज मेळटा जी पयलें जी सुटी केल्ली ती 8 नोव्हेंबर ते 26 नोव्हेंबर. आतां जी केली ती 25 ऑक्टोबर ते 18 नोव्हेंबर. आतां कशें आसता की दिवाळीची सुटी जेन्ना दितात तेन्ना जरी ते आमी ब्रिटीश परंपरेनुसार विंटर हॉलिडे किंवा समर वेकेशन विंटर वेकेशन जरी म्हणटात तरी इंडियेक दितना दिवाळीची सुटी दितना दिवाळी हे हांगा पर्टिक्युलर गोंयांत किंवा महाराष्ट्रांत कर्नाटकांत दसऱ्याचे हे उरता. सो गोंयांक जेन्ना दितात तेन्ना गोंयांक दिवाळी हे नजरेक दवरून दितात. हालींच कटारान वर्ल्ड कपाक फाटीं जेन्ना वर्ल्ड कप कटार जालें तेन्ना कटारान 2 म्हयने सुटी दिली. तुमी दिया मरे तशी. तुमकां जर तशेंच दिसता की नॅशनल गेम्स करतनाच नॅशनल गेम्से बरोबर भुरग्याची मानसिकता इकॉनॉमिकल तांची स्टेटस पळोवप आनी दुसरें आमची तुळशी लग्न किंवा बाकीचे हे पळोवप ही सरकाराची जबाबदारी. हें कसं जाता की सरकाराचें की कोण तरी रातीन न्हिदांक स्वप्न येता आनी दुसऱ्या सर्क्युलर काडटा. विचार काय करूंक ना. तुमकां नॅशनल गेम जाता म्हण खबर आशिल्ली गोंयांत. म्हाका अशें दिसता की एक वेळार बेब सोरो पितरे जो नशे चडटा तो उलयतरे ताका सांजे कितें उलयता तें मागीर दुसऱ्या सकाळ फुडें निवळटरे कळना आपूण रातीन कितें उलय म्हण. ही सरकाराची परिस्थिती. गोवा 365 खातीर विन्संट रोजारियो आनी शिवानी सांगेलकार.
झोनिंग प्लॅनाच्या नावान टीसीपी मंत्र्यान पेडण्या दिल्लीकारांच्या घशात घालपाचो डाव रचला. लोकांक फटोवन आनी लोकांच्या मना विरोधात पेडणेच्यो जमनी हातासपाचो डाव यशस्वी जावपाक दिवचे नात. काँग्रेस पूर्णपणान पेडणेकारां बरोबर रावतली, गोंय प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान सांगला. लोकांनी भाजपा सरकाराच्या ह्या प्लॅनाक खर विरोध चलयला. मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकारांनी 1 कोटींची जमीन कन्वर्ट करपाचे आसात अशें म्हणत लोकांक विश्वासात घेवंक नाशिल्ल्याचो आरोप केल्लो. पेडणे तालुका नागरीक समितीनी जागोर सुरू केला. पेडणेचो प्लॅन स्क्रॅप केलो ना जाल्यार शिवोले चोपड्याचो पूल बंद करतले अशी शिटकावणी दिल्या. पेडणेकारांच्या ह्या आंदोलनाक काँग्रेसीन पुरायेन फाटबळ जाहीर केला. जंगल मिनिस्टर आणि आता ऍक्च्युअली ताणें पोर्टफोलियोचें नावूय ताणें खरें म्हणल्यार चेंज करपाक जाय आणि चेंज करून रियल इस्टेट ब्रोकर मिनिस्टर करपाक जाय. कित्याक जो टीसीपी जो प्लॅन आशिल्लो रिजनल प्लॅन तो स्क्रॅप करून ताणें झोनिंग प्लॅनाचो कॉन्सेप्ट म्हणून हाडला. 17 ऑगस्ट 2023 एक गॅजेट नोटिफिकेशन आयलें. ज्या गॅजेट नोटिफिकेशनान पेडण्या तालुक्यान जीएसआय बेस्ड झोनिंग प्लॅन हो तांणी तयार केला आणि हे काम करपाक तांणी दिल्ले मेजर स्काय ग्रुप म्हणून एक कन्सल्टंट कंपनी आणि ताचे ऑब्जेक्शन समज जर तर लोकांक आसा जाल्यार ते 17 ऑक्टोबर 2023 हाच्या मजगतींत हे लोकांनी आपले ऑब्जेक्शनां थंय दिवची. आता हे बारीक आमी हाजेर विचार करपाक जाय की हो जो झोनिंग प्लॅन किंवा झोनिंग ताणें जी नोटिफिकेशन जे काडला पेडणे तालुक्याचे तातूंत जवळपास 1,44,77,683 म्हणल्यार 1,44,77,683 स्क्वेअर मीटर ऑफ लँड ही कन्वर्ट करपाचो हातून तांचे प्रपोजल आसा. आय मीन डिफरंट गांवाचे तांणी एरियाज दिल्या, पूण ह्या सरकारान आनी चड करून तो रियल इस्टेट ब्रोकर मिनिस्टर जो आसा पळय जो ताचो खरो धंदो रियल इस्टेट आनी तो सरकारान रावन मंत्री जावन तो आपलो धंदो चलयता. जी गोंयची प्रायड पेडणे तालुका जो आसा पळय तो काडून हे दिल्लीकारांक विकपाक सोदतात की राजशाही ती तूं पयलीं तेंपार चलताली ती ना, तूं लोकशाहीचो मंत्री आसा. त्या तेंपार तुमचें चलतालें पूण लोकशाहीन हें चलचें ना. तुमी लोकांक विचारपाक जाय, लोकां कडेन पयलीं सजेशनां घेयात. तुमी तुमकां जाय तशें बसून पेंट मारनाका थंय. आनी म्हाका दिसता ही सुरवात हो इश्यू फक्त पेडणे तालुका मर्यादित ना. हे आज तांणी पेडणे तालुका एज अ एक्झाम्पल घेतला आणि दिस एक्झाम्पल दे विल डू इट ऑल अक्रॉस गोवा. मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकारांनी 1 कोटी स्क्वेअर मीटर जमीन रुपांतरीत करपाच्यो हालचाली सरकारान चलयल्यात अशें पेडणेचे सभेतच सांगिल्ले. जितान आतांच लोकांबरोबर रावचे, मागीर न्हू, अमित पाटकरान म्हळां. थळाव्यांच्या आंदोलनाकय काँग्रेसीन तेंको जाहीर केला. आयकात जिताची म्हायती आणि अमित पाटकराचे आव्हान. टोटल कन्वर्जन अख्ख्या पेडणे तालुक्याचे 1.44 करोड स्क्वेअर मीटर्स. 1.44 करोड स्क्वेअर मीटर्स. सेटलमेंट झोन 1,24,62,000 सेटलमेंट झोन. कमर्शियल झोन 21,47,000. प्रायव्हेट इंडस्ट्रियल झोन 8,40,000 आणि प्रायव्हेट ट्रान्सपोर्ट झोन 3,41,000 अख्ख्या पेडणे तालुक्यात. एक शॉर्ट तुमकां आणि सांगला फुडल्या पेडण्या कितें जातलें ते. तुमचो स्थानिक आमदारानूय उल्लेख केलो की 1,44,00,000 स्क्वेअर मीटर जागो कन्वर्ट जाता आणि आपूण लोकां बरोबर रावतलो आणि वेळ पडलो जाल्यार आपूण सरकाराच्या भायर वतलो. म्हळ्यार हाजो अर्थ कितें की ह्या सरकारान आशिल्ले लोक सुद्धा मंत्री सुद्धा आज शिकले ह्या सरकारचे, तांकांय कळून आयला. आणि म्हाका दिसता त्या आमदारान मागीर मी आतांच पयलीं लोकां बरोबर रावपाक जाय, मागीर कित्याक त्या आमदारान आतां लोकां बरोबर रावपाक आनी डिमांड करपाक जाय हो स्क्रॅप कर म्हणून. डेडलायन दिल्या, अल्टिमेटम ह्या सरकाराक की हें जर तर तुमी स्क्रॅप करना जाल्यार आमी शिवोले चोपडेचो ब्रिज हो हाडायतले म्हणून. आणि काँग्रेस पक्ष
त्या लोकां बरोबर रावतले. गोवा 365 खातीर डिलन रॉड्रिगीस, जवाहर बर्वे आनी निखिल जल्मी. परतून घेऊ व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. कोलवा इगर समिती आनी इगर्जेच्या पाद्रीन मंगळारा पत्रकार परिशद घेतली. ह्या वेळार तांच्यांनी फामाची मेजवानी 16 ऑक्टोबर ते 26 ऑक्टोबर मेरेन जातली अशें जाहीर केलें. अपंगूळपण आशिल्ल्यां खातीर वेगळ्यो प्रवेश लायनी दवरल्यात अशेंय ताणें सांगलें. लोकांनी मोठ्या संख्येन कोलवाच्या फामाक येवन मिनीन जेजूचें बेसांव घेवचें फादरान उलो मारला. पळयात. एक वेगळेच भाशेन कित्याक दुसरे कडेन फार्म आवडलें न्ही, पूण आमकां फार्म आवडलें त्या दिसाक अशें प्रेसिडेंटान सांगलां. मेन जेजूची लागणीची मूर्ती आमी भायर काडटा, सकाळीं भायर काडटा ती उपरांत माडी करून आमी उमाळ सुरू करता. बरी ती न्हेसोवन करून आनी मागीर लोकांक दिता उमाळ. आनी सगळे लोक सगळे गोंयचो आनी खंयसर लोक येतात. सबार भशेन धर्माचो पासून म्हणजे जायते हिंदू भाव मानतात मेरेन जेजूक आनी ते सगळे कडेन येतात. सुटी करून सांजचे कामां भायर सगळे पयस येतात तेन्ना त्या खातीर आमी दिसभर उमाव दवरतले. सकाळीं 6:30 सुरू केलो जाल्यार सांजे 8 वरांचेर सांजे 10 वरांचेर आमी बंद करतले. देखून तांचो लोक चड जाता देखून आमी 10 वरां पासून आमी दवरतले. आनी बरी मांडावळ आमी येवजिल्ल्या आमचे कोंकरात भाव बरे भशेन बरी मांडावळ करपाक बरे भशेन बांदून हाडटले सगळे काटेर. आनी एक क्यू लायनीन मागीर तांकां उमावून दिवन भितर काडटले. 2 लायनी करून पयले व्हडली लायन आसतली आनी मागीर भितर सरतना एकूच लायनीन भितर सरपाचें. आनी पिडेस्तांक तांकां येवपाक एक दुसरें दार आसतलें, सीख डोर म्हणून तांकां फेसिलिटी आसतली भितर काडपाक. एकल्यान तांकां हाडूं येता बराबर एक सांगाती व्हीलचॅर बी आसतली. आनी अशें जायत्यान भावार्थान येतात तांकां तुजें दर्शन घेवन आशिर्वादान दवरली घरा वेगळी अशें आमी तांचे करतात. कितले तारखेर आसा फादर फेस्त? ह्या म्हयन्याचे 16वेर सोमार पडटा त्या दिसा. सदांच सोमाराची फार्म जाता फार्मांची बरोबर. गोंयांत तशें आख्या संवसारांत चड फामाद हे फार्म म्हणजे आमचे मिनी जेजूचे पयल्या दिसाचे माडी कशी. आमी त्या दिसाक मिनी जेजूक अवतारार सगळ्या देवयतात वर्साक एक फावटी. आनी हे फार्मां आमी आमचे कोंकरात भाव आनी भयणां हे आमी सगळे एकठांय जावन हे फार्माचो आमी सेलिब्रेट करतात. आमचे कोंकरात भाव भयणीन निर्णय घेतला ल्हान 3 वर्सांचे भुरग्यांक आल्ताराक घालूंक. तर आमची खोल एक विनंती, ल्हान भुरग्यांक आल्ताराक घालतना आवय बापायनी तांचो फोटो व्हिडिओग्राफी करची न्हय म्हणून. आनी फामाची दुसऱ्या दिसाक नोवेनांची तयारी हे पळय आसा. सकाळींचे मीस आसतली 6, 7, 8 आनी सांजेच्या 5:30 वरांचेर मीस आसोन आनी चालू. फेस्ताचो प्रेसिडेंट ही पार्टी आमचो डोमिंगोस रॉड्रिगीस आनी ताची फामील होता तें फेस्त. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, समृता खणगांवकर आनी निखिल जल्मी. 42वी रोलिंग ट्रॉफी गोल्ड सिल्वर नावेली स्पोर्टिंग क्लबान घडोवन हाडली. हे सर्तीत वट्ट 16 पंगडांनी वांटो घेतला. टाय ब्रेकरात रॉझमन क्रूज वेर्ना स्पोर्ट्स क्लबान 5 विरोधात 4 गोलांनी मॅच जिखली. फायनल फुटबॉल मॅच रॉझमन क्रूज वेर्ना स्पोर्ट्स क्लब आणि दवर्ली स्पोर्टिंग क्लब हांचे मदीं रंगली. दोनूय पंगडांनी आपले परीन जिखपाचे पुराय यत्न केले. मॅन ऑफ द मॅच पुरस्कार वेर्नाच्या सायरोन आल्बुकेराक फावो जालो.
दवर्लेचो साल्वादोर गामा बरो खेळगडो म्हूण घोशीत जालो. नावेलचो आदलो आमदार लुईझेन फालेरो मुखेल सोयरो म्हूण हाजीर आशिल्लो. पळयात. आज पोरवी भोंवतात नावेली स्पोर्टिंग कित्याक फाटल्या 42 वर्सांक हो गोल्ड एंड सिल्वर टोर्नामेंट ते घडोवन हाडटात. हे सादें काम न्हू. आज इतले ओल्ड टोर्नामेंट म्हाका दिसता गोंया ऑल्युशन ना. दिस इज वन ऑफ द ओल्डस्ट टोर्नामेंट and is one of the best tournament, is one of the famous tournament. So हांव तुमकां पयलीं दिता जितल्या टिमींनी ह्या टोर्नामेंटान भाग घेतला तांकांय परबी दिता. अशें की परबी भोंवतात आमचे दावोर्ली स्पोर्टिंग आनी त्याच बरोबर क्रूज वेर्ना हो क्लब दोगांयकूय बरो ह्यो सांगून येता. अजून पासून ड्रॉ आहा मरे. सो आय विश यू ऑल द बेस्ट. आणि मुद्दाम म्हाका हे संदी दिली म्हणून तुमचे आभार मानून म्हजी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू. फुडल्या दिसांनी मेस्तुरात हवामान अणभवपाक येता. 5, 6, 7 गोंयच्या विविध वाठारांनी कमी चड प्रमाणात पावस शिवरतलो. पूण उपरांत म्हळ्यार 8 तारखे सावन पावस सोंपतकच हवामान सुके जातले. बुधवारा हवामान सुके आसले. कुपां दाटिल्ली आसली तरी दमट वातावरण आसतले अशें आयएमडीन म्हटलां. तापमान 35 ते 24 डिग्री सेल्सियस आसतले. 7 तारखे मेरेन पावसाचो शिवर. 8 तारखे उपरांत हवामान सुके. बिरेस्तारचे चडावत आनी उणें तापमान 31 ते 24 डिग्री सेल्सियस. बोट धनयांक खाशेली शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्या कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.